हांव अमरनाथ गोवेकर डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा। आयज गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल पियण मार्रा आनी आमचे मायणेचे GPSC तशेंच आमचे सावळेचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ह्या दोनूय स्कुलाच्यो आमी वनभोजन तशेंच तेंचे एज्युकेशनल ट्रीप हे आमचे पिकॉक गार्डन पिल्यान आमच्या हांगा पंचायती क्षेत्रान आहा थंय तांकां आमी आयज हांगा हाडलेले आहा। आनी आमी तरेतरेची हांगा झाडां लायिल्ली आहा जे आमचे आंबे आसतले हितून मानकुराद आंबे आहा, हापूस आहा, मागीर निलम आहा आनी वरायटीज ऑफ आनी आंब्याची आमची झाडां हांगा आहा। आमची केळीची बरी झाडां आसा हांगा, भाजयेची केळी आसा, मागीर मंडळीची केळी आमी लायल्या, इलायची केळी आसा, खुबशे माडूय घातलेले आहा हांगा आनी तरेतरेची बाकीची झाडां कोकम आसतली, स्पायसीस आसतले, मसाल्याची झाडां आमी घातलेली आहा। तशेंच आमी मेडिसिनलूय प्लांट थोडे घातलेले आसा, गंजन आसा, एलोवेरा आहा, आमी किरायते आमी घातलेले आसा। तशेंच फुलांची आमी खुबशी झाडां बरी बरी घातलेली आसा। हितून तुमी मेरीगोल्ड पळयतले, रोजीस पळयतले आनी मागीर रोजां कितकीशीं हांगासर आसा। मागीर तशेंच आमचे सोनटक्क्याची आहा, बाकी खूब तरेची आमची बरी बरी आहा। तशेंच चाफ्यांची झाडां आहा खूब बरी आहा, तितून ऊसूय आमी लायिल्ले आहा, शेंगांची बरी झाडां आहा। म्हणजे ही सगळी हेंची माहिती आमच्या ल्हान भुरग्यांक मेळची। ही आमची शाळेंची भुरगीं फुलां सारकी भुरगीं आहा, तांकां ही सगळी ह्यात तेंच्या एजीचेर ही सगळी माहिती मेळपाक जाय तांकां। आनी प्लांटेशन आमी कशें करप, ग्रीनरी कशें राखप, हेका लागून आमी पिनेल पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन तांकां सगळ्यांक इनवायट केल्ली। आयचो म्हटलें वनभोजन हांगा करुया आनी ही जाली एज्युकेशनल तांकां एक ट्रिपूय जाली। तांकां तेंच्यो टिचर्स आहात हितून सगळ्यांक तांकां झाडां बद्दल माहिती दिता, आमी तांकां माहिती हे करता। अशे तरेची आमचे दुसरे आनी एक आसा ते बटरफ्लाय गार्डन आसा, थंयसरूय खुबशी आमी झाडां लायिल्ली आहा। हो झाडां आमी लायिल्ली आहा थंय 18,000 स्क्वेअर मिटरान पिल्यान पंचायतीनी झाडां लायिल्ली आहा। आनी तशीच आमी फुडली झाडां आहा ती 8,000 एक हितून प्रॉपर्टीन आहा, परस 6,000 आमी आमची गोशाळा आहा, ते गोशाळेन आमी फॉडल लायिल्लो आहा जो गोरवांक जे खाण आसा ते आमी आमचे हितूनच्यान आमच्या जाग्यांच्यान आमी उत्पन्न फॉडर करून ते गोरवांक आमी बारीक पीसीस करून घालता। आमची गायो जे आसता तांकां स्ट्रे कॅटल्स आमी पोसले हे गोशाळेत तांकां आमी सगळे दिता। आमचे एक चवथे आमी एक फार्म आनी एक आमचे पिल्यान पंचायत क्षेत्रान डेव्हलप जाता, हे आमच्या ऑडिट भवनाच्या सकयल तेचे ग्रीन लँड फार्म म्हणून आमी नांव दिल्लें। ते अरावंड 6-7,000 स्क्वेअर मिटर लँडान आमी ते एक ओपन वेल थंय मारलेली आहा, ओपन वेल थंय मारलेली आनी थंयसर लागवड आमी चडशी मेरीगोल्ड केल्ले आहा थंयसर। आनी आमचे गांवठी मिरसांगो, मागीर मुळो, भाजयेची लागवड थंय आमी केल्ली आहा, तांबडी भाजी, ग्रीन भाजी, ह्यो सगळ्यो वरायटीज ऑफ भाजी थंयसर आमी लायिल्ली आहा। आनी हो सिजन आमचो जे ऑर्गेनीक कितें आमचे शेत शेणा पासून जे आमच्या गोशाळेंच्यान हे सगळें ऑर्गेनीक हे सगळे फूड आमच्या विलेजरांक मेळचे हो आमचो एक उद्देश आहा। आनी हे सगळें बरें वयता, भुरग्यांक हितून शिकोवंक मेळटा, आमचे सगळे विलेजर्स खूश आहा। अशीच बरी कामां सगळी टीम आमची पिल्यान पंचायतीची, आमची विलेजर सगळ्यांचो आमचो VDC आहा, करण आसतलो, सयाजीराव बायोडायवर्सिटी, आख्खी आमची टीम, ZP मेंबर, MLA यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटा, लोकांचो बरो सपोर्ट मेळटा हे कार्य करपाक। आनी ह्यो सगळ्यो आमचो सेक्रेटरी आसतलो पिल्यान पंचायत, सगळ्यांचो सपोर्ट बरो मेळून ही अशी तरेची बरी कामां पिल्यान पंचायत क्षेत्रान जाता। म्हाजें नांव स्वर्णसिंग राणे, 5 मेंबर पिल्यान पंचायत। ज्या जाग्यार आमी उबे आसा ती नियर हिंदू क्रिमिटोरियम, सावळे आनी नावेती आनी मायणे हो वाठार अरावंड 18,000 स्क्वेअर मिटर जागा जी आसा ती आमी पंचायतीन बरी डेव्हलपमेंट केल्ली आसा। आनी आयज आमची वन महोत्सव प्लस वनभोजन अशें आमचे तिनूय शाळांचे मेळून प्रायमरी स्कूल आहा तांकां आमी इनवायट केल्ले आसा पिल्यान पंचायतीन। आनी हें काम करता आसतना आमकां खुबसो प्रसिद्धाद आमच्या सगळ्या लिडरांचो मेळटा, तशेंच आमचो सेक्रेटरी, म्हाजे सगळे वांगडी, तसोच आमचो अजय बाब बरेंच काम करता, ZP म्हणल्यार तशेंच गांवांतले सगळे लोक आमकां सहकार्य करता। आनी आमचो हें सगळें मेनटेन करपाक आमकां जे कॉपरेशन मेळटात, आमी हें लुकआवट करपाक मनीस दवरला तेजें बरें कॉपरेशन मेळटा। सगळे हितून आमी तरेतरेची वरायटीची झाडां लायिल्लीं आसा। तुमी पळयतात हांगा हो बनानाचो घड आसा पळयात, तो पिकल्लो आसा सुद्दां। ह्यो स्टिक्स, शेंगो, तशेंच तरेतरेची झाडां, पेरां म्हणत तुमी, मागीर आंबे म्हणत, मागीर तेरफळां सुद्दां पळयात। हो पठार पयलीं जंगली कसो आसलो तो सगळो डेव्हलप केल्लो आसा एग्रीकल्चर सेक्टरान। हांव करण गोवेकर, VDC कन्व्हेनर ऑफ पिल्यान पंचायत। आयज पिल्यान पंचायत तर्फे आयज
गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स पिलेनान येता तेंचे आयज ह्या पाठाळान आमचे पिकॉक गार्डनान वन भोजन अशें आयोजीत केल्लें आसा पिलेन पंचायतीन. आयज हे डेव्हलपमेंट आयज झाडां ही डेव्हलपमेंट पळोवन सगळ्यांक आमकां VDC मेंबर्सांक सगळ्यांक बरें दिसता की पंचायतीन असले इनिशिएटीव घेवन फूल ग्रीनरी मेंटेन केला पिलेन पंचायतीन. आयज हांगा पळोवंक शकता आमी सगळे की मेडिसिनल तशेंच हर्बल प्लांटेशन सगळे जाल्ले आसा. अशे ड्रम स्टिक्स तशेंच बनाना तशेंच पेरू आनी खूब तरेतरेचे एग्रीकल्चर जे हर्बल आनी मेडिसिनल प्लांट्स आहा ते हांगा प्लांट केल्ले आसा. आमच्या सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचांनी सगळे वॉर्ड मेंबरांनी इनिशिएटिव्स घेवन बरें दिसता की आमी एज अ VDC आमकांय तेंच्यांनी ह्या डेव्हलपमेंटान पार्टी केला आनी आमकांय कितें सजेशन्स आसता ते आमकांय इनवॉल्वमेंट केल्ले आसा. असले मेंटेन गांवान असले ग्रीनरी मेंटेन करपाक खूब इम्पॉर्टंट आसा. जशें आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या टिमीन फूल ओपन स्पेसीस तशेंच खंयचे एरियाज प्रायवेट फॉरेस्ट बीन आहा ते आयडेंटिफाय करून प्लांटेशन्स करूंक ड्रायव्ह केल्लो आसा. असले इनिशिएटिव्स आमी सगळीकडे आनीक खंय मेळटा गांवान अशें ओपन स्पेस नाल्यार आनीक कितें थंय आमी अशेंच डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आज आमी आमच्या वन महोत्सवाक भुरग्यांक घेवन हांगा आयिल्लीं आसा आनी आमची पिलेन पंचायतीन हे ऑर्गनायज केल्ले आसा. आनी हे पिकॉक गार्डन बटरफ्लाय गार्डन अशें बरेंच कितें हांगा तांच्यांनी केल्लें आसा. उदरगत बरीच पिलेनाची आमची पंचायत करीत आसता, ताजो हो एक पार्ट. आनी दुसरें म्हणजे भरपूर तरेतरेची झाडां तांणी लायल्या जी भुरग्यांनी सुद्दां आमच्या केन्ना पळोवंक नाशिल्लीं आनी ते आमकां भरपूर म्हणजे शिक्षणा बरोबर शिक्षणीक सहल अशी जाल्ली आसा ही. सो भरपूर तांकां म्हायती मेळ्ळी, तांकां स्वता पळोवपाक मेळ्ळी ही झाडां, अनुभवपाक मेळ्ळी. खरेंच खूब बरें दिसलें. तिनी चोडणकार पिळेन पंचायतीचे पंच तुमकां सगळ्यांक येवकारता आनी येवकारतना आमचे डेव्हलपमेंट जाला पळय ताजी तुमकां ताजे बरोबर म्हायती दिता. हांगा आमचे एक वो एग्रीकल्चरल प्लॉट आशिल्लो तो आमी अंडर एग्रीकल्चर हातून डेव्हलप केला. थंय खुबशीं झाडां लायल्या आमी, झाडां पेडां फुलां मशींग म्हणनाका, काजू म्हणनाका, केळी, रोजां, अननस, मागीर तमालपत्र आनी पेरां, शेंगो, मस्काच्यो शेंगो अशी खुबशीं झाडां आमी हांगा लायल्या. आनी आज आमी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांक हांगा आमंत्रण दिलां की तांच्यांनी हाजो मनसोक्त आनंद घेवचो, उपभोगचो. कित्याक तर अशें मेंटेन केल्लें आयज काल खंयच मेळना आनी ह्या वाठारान आमी इतले बरें हें मेंटेन केलां. खरेंच वालोर आमच्या पंचायतीक. डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, सरपंच रेश्मा बांदोडकर, ZP मेंबर संदीप बांदोडकर आनी आमचे अंकिता, करण ह्या सगळ्यांक, स्वर्णसिंग राणे हांकां कोणाक दुस्वास दिसता तांच्यांनी आपणें काम करचें आनी आमच्या बद्दल उलोवचें.